जाले. ती वोपार अशी. कोण एक उंच कुळयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देसांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 आणे वांटून दिले आनी म्हळें, हांव परतून येसर हांचेर वेपार धंदो करात. राज चलयलेलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलेले तांतल्या जण एकल्यान कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें तांकां आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, धनिया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 10 नाणे हांवें जोडले. धनियान जबाब दिलो, शाबास बरे चाकरा, इल्लेशे वस्तूंत तूं विस्वासी जालोय देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. आनी दुसऱ्यान येवन म्हणलें, धनिया, तुज्या भांगाराच्या नाण्यांत आनीक 5 नाणे हांवें जोडले आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, धनिया, तुजो भांगाराचो नाणो वो पळय. धनिया, तुजो भांगाराचो नाणो वो पळय आसा रुमालान घालून हांवें तो दवरलो. म्हाका तुजी भिरांत दिसली. तर तूं खर मनीस. तुवें दवरूंक नाय तें तूं उखलताय आनी तुवें ओंपूंक नाय तें तूं लुंवताय. ताणें ताका जाप दिली, तुज्याच तोंडां. हांव खर मनीस. हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलतां आनी हांवें ओंपूंक ना तें हांव लुंवतां म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. तशें जाल्यार हातांत कित्याक घालोना? परत येवन कलांतरा सयत तो घेतो. थंय आसलेल्यांक ताणें सांगलें, हाचे कडचो तो नाणो काडून घेयात, ताका तो दियात. आनी तांणी म्हणलें, धनिया, ताचे लागीं 10 नाणे आसात मूं? तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक अगळें दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागचें आसा तेंय काडून घेतले. पूण आपणाचेर हांवें राज चलयलें नाका आसलें त्या म्हज्या दुस्मानांक हांगासर हाडात आनी म्हज्या दोळ्यां उजीर तांचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू हेरां आदीं जेरुजलाचे वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मगाच्या भयणी भावांनो, एक सक्सेसफूल बिजनसमॅन ताचें मरण जालें आनी तो स्वर्गार गेलो. आनी जेन्ना तो देवा मुखार उबो रावलो तेन्ना देवान ताका हो प्रस्न केलो की तुवें संवसारांत कितें केलें तें तुवें म्हाका सांग. आनी ताणें म्हणलें, हांव एक बरो व्हड सक्सेसफूल बिजनसमॅन आनी हांवें कोणाकूच वायट करूंक ना. आनी देवान म्हणलें, बरें आसा, पूण तुवें म्हज्या केलें काय? आनी जेन्ना हे प्रस्न विचारलो तेन्ना हो बिजनसमॅन ओगी रावलो आनी ताणें कांयच जबाब दिवंक जावंक ना. वय मोगाच्या भयणी भावांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां तेंच उगडास करता. आमी जायते फावटी न्हू आमचें जिवीत संवसारीक वस्तूंचेरच लायलेलें आसा. जायते फावटी आमी संवसारीक वस्तूंचेर चिंततात न्हू. आमी आमचें बिजनस कशें वाडोवचें वो आमकां कसो आनीक पयसो दुडू करचें तांचेरच आमचें मन आसा. आमी घडये कोणाकूच वायट करिना आसत, पूण आमकां देवान जायती वापरिनासतना आमी ते देवाचें राजा पासत कांयच करिनात.
आयज आमी शिवता पळयता दुनियान चाकरांक भांगराचे दाणे दिले आनी तातूंतले दोग जाणांन ते तांचे आनिकूय जोडले आनी एकल्यानच तो लिपोवन धरलो करून फुडें आमी ह्या तिसऱ्या चाकरा भाशेन जाल्यात आमी तो नाणो आमकां कितें दिल्लें आसा आमकां गूण कितें दिल्ले आसात आमकां तलें दिल्लें आसात ते आमी लिपोवन दवरतात देवाच्या राजा पासत आमी तें आमी वापरूनात तर आयज ह्या वाचपाची नियाळ करता आसतना आमकां एक बरी शिकवण मेळटा आमकां देवान जायतें दिल्लें आसा तें आमी आमच्याच फायद्या पासून न्हू पूण आमी जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान बऱ्या कुन्यांतल्यान बऱ्या उतरांतल्यान आमी दुसऱ्यांक आदाराची जावन दुसऱ्यांक आमी हो भावार्थ दिवन देवाची जेजूची ओळख दिवन आमी जेजूच्या सर्गीच्या राजा पासत वावरूंक गरजेचें तर आयज ह्या वाचपाकूय आमकां जे गूण दिल्ले आसात आमकां जे तालेंत दिल्ले आसात आमी ते बरे तरेन वापरूंक आनी ह्याच हे गूण आमी वापरतना हेच भाशेन आमी देवाचें कार्य जें आमकां दिल्लें आसा सर्गीचें राज परगटपाचें तें आमी परगटूंक देवाचोच आदार मागुया. आमी गीत घेवया C22 पेज नंबर 37 माफी मागता शांती दिता. भाव भयणीचो राग दोन सोय हे भेटोवनी तुका हांगाच तो पर तुजी